This program is brought to you by Sham Shetye, Anant Lakshmi and Sons Ventures Private Limited and Shetye Group. Shetye Group, a dream home for every Goan. Just imagine. मित्रांनो, वेलकम टू श्याम शेट्ये, अनंत लक्ष्मी अँड सन्स वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि शेट्ये ग्रुप प्रेझेंट्स जस्ट इमॅजिन वॉशिंग मशीन स्पेशल एपिसोड. Just imagine. मुख्यमंत्री हसतात म्हणजे जीवन इल्याशे दिसतात. बाद में यो रे आपल्या कॅबिनेट कलिगाक तसो आफोवप, यो रे कितें सी हें आमकां मात आवडूंक ना. कितें जालें? हें आत्तां तुवें सुभाषाक यो रे अशें म्हटलें पळय. तुका तुज्या म्हायती खातीर सांगता हांव. आयकता हांव, सांग. थँक्यू. ओके ओके. अरे हा तुजो विशय सांगपाचो तूं मागीर सांगतलो, हांव विचारलो. ओके कॅबिनेट मागीर घेतलो. एनिवे आपले कारण कितें आसूं परत येवचो पडलो काय ना. सीएम दनपारां जेयलो काय मातशी एक झॅम जायच न्हू सीएम. कंपल्सरी. दनपारां जेवन लवणाता तो खरो गोंयकार न्ही सीएम. हे कॅबिनेट रिशफल विदीन 6 months. बीजेपीन येवपाची ऑफर फक्त काँग्रेस पक्षाकूच आसता ऑर इट इज लायक ओपन फॉर ऑल पार्टीज? फॉर ऑल. फॉर ऑल. ओके. सो विथ दीस आय रेस्ट माय केस मिलाड. Just imagine. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. Just imagine. आख्या मॅपूच घेवन बसला मरे मायकल. आनी कसलें प्लॅनिंग आतां मायकल? ते रेड म्हटल्यार कितें? राजेश बाब. ओके ओके. कुंभारजो हाडलो तो येयलो मरे. आनी ते ऑरेंज म्हटल्यार कितें? चंद्रकांत बाबू कावलेकर. ऑरेंज म्हटल्यार केपें. बट वाय केपें इज इन ऑरेंज अँड नॉट सॅफरन? This was the change what we did, bringing more 8 MLAs under BJP umbrella. आता नेक्स्ट कोण? Michael, don't go there. It is not clear. here it is very very clear. What a plan, Michael. What a plan. What a plan. Who prepared the plan? You prepared the plan. This plan and this plan. हय रे बाबा, तुवेनूच केला. तुवेनूच. आता सालिगांवचे पळय मरे. जयेश साळगांवकर जो गोवा फॉरवर्डानसून बीजेपीन येयलो आनी कॅन्डिडेट जालो, तो केदार नायक आतां काँग्रेसीसून बीजेपीन येयलो आनी जयेश साळगांवकर आतां पास्ट कॅन्डिडेट जालो. हे सगळे पास्ट जाले मरे. हो कसलो म्हणून गोलमाल चालू आहा तोच म्हाका कळना. असो क्वेश्चन टू अर्ली विचारता मायकल, बट व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. सालिगांव आनी शिवोली, हू वील स्पेंड मनी फॉर कमिंग इलेक्शन? I will spend the money for that. अँड ऑन वीच टिकेट यू वील बी कॉन्टेस्टिंग? Same BJP. मायकल, पार्रा गांवान काळंगां बरी मेळटा खंय न्हू? तुम्ही येवन पळया, पोर्रा गांवान येवन पळया. आमच्या पोर्टफोलिओचे सीएमाक विचारला तुवें कितें करता तें आतां रिशफल बीन? सीएमाक विचारला? कोणें विचारूंक ना ताका. Not a single MLA has asked. CM will give one good fat ministry to one of the 8. He will. I should be given. TCP, Deputy CM, Tourism बी मेळचें ना तुका मायकल. What is the meaning of this? This means you will get archaeology, social welfare, agriculture, handicrafts. I am not interested. प्लॅन मात बरो आसला. प्लॅन बरो आसलो. So हो प्लॅन कोणी केल्लो? Everybody knows, Michael. प्लॅन कोत्ता तरी कोण? सगळ्यांक खबर आहा.
हो प्लॅन करता कोण? Last 10 came, it was your planning. This time 8 came, it is your coaching. So what I'm trying to say in short, Michael, straight सांग, तुका कसलो मिनिस्टर जावपाक जाय? टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जावपाक जाय आनी कितें? So this is what you desire. This is what I am asking. And if desired things not given to Michael, then Michael will... He is going to do a new plan. बापरे, प्लॅनार प्लॅन मरे. Just imagine. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. Just imagine. रवी बाब, बॉयकॉट बॉलिवूड हाचेर तुमचें कितें मत? लोक करतात अशें ना अशें न्हू. आणि थंडी सुरू जाल्या आतां, जॅकेट स्वेटर बी आसा न्ही? आसा आमचे कडेन. थंडी तशी पडना, पण सकाळचो दव सॉलिड पडटा ह्या दिसांनी. दव पडटा म्हणजे पावसाचो सिजन सोंपलो अशें आमी म्हणूं येता. तशें म्हाकाय जाता केन्ना केन्ना. हे 7-8 बी अशें मिरची खाल्ली काय ना, मिरच्यो बी काय अशें 9-10 म्हटल्यार अशें पित्ताचे ढेकर येता, कडू कडू सामकें शी नाका जाता आमगे. हें तुमचें मंत्रीपद बी काडटा खंय? ते शेमायच्यान न्ही तुमकां कितें सांगलां म्हटलां, अशें आयडिया बी दिल्या? म्हाका कोण हे पळय जावना. बरें गायन कोण शिकयता गोंयान? तो सुदिना खबर आसतली. ते सुदिनान ते कडकडत म्हणलें कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओजे, ते अशें मागीर बरो गाता न्ही, अनएक्सपेक्टेड गायक जे गाताय बी. रवी बाब, ते परत एकदां म्हण मरे, ते चाय पिया शमुश खाया. हांव म्हणना. राज्यान BJP घट करपाक तुजें कितें योगदान आसा रवी बाब? आमचें हें आसा. आमचें हें आसा म्हणजे कितें? म्हाजें शी जालें हेजें सुरू परत. आनी गेल्या वर हांगासर ना कितें हें म्हणजे कितें? Just imagine. हालींच फाटल्या आठवड्यान ते 8 जाण भितर येयल्या पळय BJPन, तांकां घेवन CM सदानंद तानावडे दिल्ली गेल्लो कळ्ळें. मोदी काय मेळोंक ना, अमित शाह आनी नड्डा बीन तांकां मेळ्ळो. आनी आतां ते परत येयले तेन्ना तांकां एअरपोर्टाचेर सगळे रिपोर्टरांनी बीन तांकां घेरलो आनी विचारलें की कितें जालें, उलोवप कितें जालें, कितें तुमचें थारलां, मंत्रीपद बीन कोणाक कितें रिशफल जाता. थंय तेंच्यांनी सदच्या भशेन तांकां घुसपडायलो, पण जस्ट इमॅजिना कडेन फट मारूं शकना. जस्ट इमॅजिना कडेन तूं अशें दापयली पळय कळ्ळें, पान परथिलें, असलें जायत ना न्हू. जस्ट इमॅजिनाचो मायक फुडें येयलो म्हणटकूच सामकें सडा करून खरें उलोवन सोडटात, सामकें पट्टा पट्टा खरें भायर सरता. पळया न्ही तुमीच. Just imagine. सर गुड इव्हनिंग. सर कशी झाली तुमची मीटिंग दिल्ली आणि कोणा मिळून आले सर तुम्ही? बरी पार्टी जाली. सर मेजर फायनली तुम्ही दिल्ली पावले आणि आज तुम्ही दिल्ली टॉप ऑफिसर मेळूंक आयल्या. सर MPचे बी कितें प्लॅन आसा तुमचे रावपाचे? न्यूज अशी येता की हे पळय MP बिमपी बारीक गजाल. हांव दिल्ली नड्डा कडेन गेलो, नड्डाक म्हटलें अशी परिस्थिती आसा, म्हाका MP बिमपी कांय नाका, कारण म्हाका लोक म्हणटा हांवें मुख्यमंत्री जावपाक जाय. मडगांवकारांची इच्छा आसा की हांवें मुख्यमंत्री जावचो. नड्डान सांगलें सर फुडें जा तूं CM. सर तुमी अशें म्हटलेलें की 8 जाण येयल्या तांकां तुमी आसलेले जाल्यार घेवचे नासले. जालें न्हू रे, राग येवपाचोच न्हू रे. दिगंबराक घेतलो, मायकलाक घेतलो, संकल्पाकूय घेतलो. हांव कालूच गिरीक सांगतालो आमचो कोणी ओरिजिनल दिसता जाल्यार सोदून हाड. त्या उपरांत गिरी तोंडूच दाखयना, फोनूय ना. तोय म्हणलो खंयच्यान हाडटलो. ऑफिसान गेलो, विधानसभेन गेलो, आपले ओरिजिनल मनीस दिसत ना न्हू रे. असल्यांनी हांव एकटो पडपाक लागला मरे, एकटेपणा फील जावपाक लागला. राग येवपाचोच न्हू रे. कितें चलयलां रे आमच्या ह्या पक्षांच्या, बेजार येयलो म्हाका. सगळें म्हाकाच उत्तर दिवचें पडटा. सर दिगंबर आयला म्हणून तुमकां धाकधूक दिसता? हे पळय, धाकधूक दिसपाचीच न्हू रे. दिगंबर म्हणटा तेणें पर्रीकराक शिंगा लायली, तेची धाकधूक दिसतलीच न्हू रे. सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कित्याक मेळूंक ना ह्या 8 जाणांक? हे पळय,
काँग्रेसीसून बी जे पीन आमदार येवप हातून आतां कांय नविदाद उरली ना. हें आतां सच्चेंच जालां आनी मोदीजींक व्हडलेशा हातून उमेद दिसना, नविदाद दिसना. आतां फाल्यां वॅन्झी बी जे पीन येता, क्रूज बी जे पीन येता, विजय बी जे पीन येता, विजय नाका, वॅन्झी, क्रूज, विरेश बी जे पीन येता जाल्यार मातशें नविदाद जातली न्हू रे. काँग्रेस एम एल ए बी जे पीन येवप हें सच्चेंच जालां आनी सगळे कडेन जालां म्हणून मोदीजी ने मिलने से टाला है. काँग्रेसी अतिरिक्त दुसरे आमदार बी जे पीन येतले जाल्यार मोदीजी मिल्ले गेले वयतले. Just imagine. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. Just imagine. नमस्कार. आमने सामने ह्या सदरा भितर आमी सदांच दोन राजकीय वैऱ्यांक एकामेका फुड्यान समोरासमोर हाडटात आनी बसयतात. उद्देश इतलोच आसता की तेंच्या भितर आनीक पेटचें, मित्रत्वाचें होमखण पेटचें होच उद्देश आसता. आनी आयज आमच्या बरोबर आसात स्टुडियोंत सुदीन ढवळीकर आनी सुदीन ढवळीकराचे खडेगांठ राजकीय वैरी गोविंद बाब गावडे. नमस्कार तुमकां दोगांकूय. म्हजो पयलो प्रश्न सुदीन बाबाक. सुदीन बाब, 8 जाण आतां भितर आयल्या आनी तुमच्या सारकेल्यांक रात्र वैऱ्याची जाल्या. गोविंद बाब, तुमी सुद्दां गाफील रावपाची गरज ना, कारण मंत्रीपद तुमचें सुद्दां वचूं शकता. हांव कितें म्हणटा सुदीन, गोविंद, हॅप्पी फ्रेंडशीप डे करपाक आयच्या सारको मुहूर्त ना आनी योग ना. कितें जावया रे फ्रेंड, म्हाका तशेंच दिसता. पुरो ती दुश्मनी, हांवूय तेंच म्हणटा. पिरवळा तुजेंच, मडकय तुमचेंच, म्हाका फोण्यान रे. फ्रेंडशीप सुरू तर. आवय, हे खरेंच मित्र जाता काय कितें रे? मित्र जाल्यार आमी कितें करपाचें? एक तो बडी देर हो गई बछडे. सुरवात गोविंद बाब तुमच्या कडच्यान करता हांव. तूर दाळीची जी हें जाला पळय फियास्को, तो तूर दाळीचो विशय आसा. तुमचो विशय अशें एकदम बरो आसा. सुदीन प्लीज गोविंदाक भडकोव नाका प्लीज. ही जी तूर डालाचें प्रोक्रुटमेंट जाल्लें आसा, अक्षरशः लुटारूपणा, भंगसपणा, खोटारडेपणा. हय, हांवूय सांगता न्ही तुका, हांव ओपन सांगता न्ही. उरलें कितें फुडें? ना न्ही रे, हें आमकां कळटलें. प्रश्नूच येना. खात्री आसा. ओ मोठे तुमी कोड वर्डवाले लिडर, कोड भाशेन उलयतात. अरे आमकांय कळों न्ही मरे तुमी कितें दोगे उलयता ते. सुदीन बाब, गोविंद गावडे कडेन पळयलें काय तुमकां कितें येव जाता? तो भारतीय जनता पक्षाचो न्हय आनी अपक्षाचो न्हय. मातशें सविस्तर सांगात. ना घर का ना घाटका. सुदीन बाब प्लीज सारकें सांग. खंय तरी मदीं आसा. अरे कितें तें स्पश्ट सांग मरे. आमने सामने मरे गोविंद, आयज स्पश्ट उलय. आनी मदीं घुंवत आसा. हेंवूय आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. तें हांव कांय ताजेर उलयना. म्हाका कांयच हायड करपाचें ना अशें म्हणून हांवूय सांगता न्ही तुका, हांव ओपन सांगता न्ही. म्हाका दिसता बाब, गोविंद वॉन्ट्स टू नो, तेणी म्हाका काल राती मॅसेज घातलेलो की दीपक सद्या कितें करता. तन मन धन लावन काम करता. दीपक ना आमदार ना मंत्री, तन मन समजूं येता, पण धन कशें लावन काम करता दीपक? म्हणजे ना आमदार ना मंत्री न्ही तो, कशें कितें शक्य गोविंद बाब? एखादे पयशे तेंचे कडेन चड आसपाक शकता. गोविंद बाब, धन की बात गोविंदान सांगली. तुमचें मन खंय आसा? मडकय. आनी तुमचें धन? फोंड्या. फोंड्या? फोंड्या दवरल्या. तुमी म्हटलें की गोविंद खंय तरी मदींच आसा म्हणून सद्या. तो खंयी वचूं शकता.
तो काँग्रेसी कडेन वचूं शकता गोविंद गावडे? ते काँग्रेसीकडे किंवा आणि कोणाकडे वचूं शकना, ते मोगो पक्षा कडेनच जातले आनी मोगो पक्ष तांकां त्या पक्षांत स्वागत करतलो. ना कशें जातलें तें? गोविंद बाब, आयच्या राजकारणान न्हू गोंयच्या कितेंय जावं शकता, जावपाक कितेंय जावं शकता. फाल्यां तुका बरी ऑफर येयली जाल्यार चल मरे तूं, तुका कोण आडयता? फाल्यां सकाळी हांवें जी शपथ घेतिल्ली आसा पळय न्ही, त्या शपथीचो भंग जातलो. फाटल्या फावटी हा दिपक जो पडलो ती भारतीय जनता पक्षान गोविंद गावडे अपक्ष आसतना सपोर्ट दिलो म्हणून. हांव तेवूय सांगता, म्हाका आवडना. आय थिंक दिस इज अ कंप्लीट नेग्लिजन्स. हो म्हजो प्रश्न. सादो प्रश्न दी हो. प्रश्न तो ना, मुद्दो जो आसा तो शेणिल्लो आसा. हे कितपत योग्य आसा हेंय पळोवचें पडटलें. योग्य बी काय नसता रे आयच्या राजकारणात. आतां पळय, देवाचो सपूत घेवन 8 जाण गेले मरे, देवाचो सपूत मोडून देवाक फटोवन गेले काय ना, मागीर हो एक खूब ज्वलंत विशय आसा. चुकीचें न्हू हें गोविंद बाब, चुकीचें न्हू. चूक तातूंत कांय ना. तुमी तसलो कितें सुदीन बाब, लोकांचो ह्याच कारणां खातीर पॉलिटिशना वयलो विश्वास हळू काबार जायत आसा. कारण कितें? कारण गोंयचे लोक सध्या भारतीय जनता पक्षाचेर आनी काँग्रेसीचेर विटल्या, अक्षरशः विटल्या. एक गोष्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय की भारतीय जनता पक्षान चडशे उमेदवार आयात केले आनी आपले जे पारंपारीक कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां सोडूंक लायलो. चूक तातूंत कांय ना. हांव परत एकदां म्हणटा की चूक तातूंत कांय ना, कारण परिस्थितीच अशी उद्भवलेली आशिल्ली. कारण तांचें काम कांयच जावना हें तांणी प्रूव केलां. हो एक समज जावन आसा, हो एक पॉलिटिकली टार्गेट करपाचो हो एक ताजो एक विशय जावन. कारण ताचे कडेन आनी कांय मुद्दे ना न्ही. मुद्दे म्हळ्यार ताणेन जर खरो जर तो अभ्यासू जर वृत्ती जर ताचे कडेन आशिल्ली जाल्यार तो पयलू सगळे काही गोश्टी काडटा आशिल्लो. बदनामी करपाक जायना मनशाची. हें म्हाका सगळ्या जनतेक सांगपाची गरज आसा. आला मोठा तुला बघून घेईन. अरे अवश्य बघ, आता बघच तू. सुदीनला धमकी देतोस? ऑफकोर्स हांव मंत्री मरे. ही भुरग्यापणां जाली, जाय ते समज. अरे इतल्या व्हडल्यान उलयता पळय, मनांतल्या मनान सगळे भायर आयकोंक येता. केद्या व्हडल्यान उलयतात रे तुमी मनांतल्या मनान? मित्रांनो, एक वेळ मोदी राहुल मित्र जायत, पण हे दोगी गोविंद आनी सुदीन आजन्म मित्र जावचे ना हें आयज म्हाका कळ्ळें. आनीक अशें फुडें आमने सामने आमी राजकीय वयऱ्यांक हाडया, बसोवया आनी पळोवया कितें जाता. तो मेरेन हांव तुमचो निरोप घेता आनी देव बरें करूं, बरे भशेन रावा. नमस्कार. Just imagine.